बुधवारा राज्यातल्या भाजप सरकाराक 100 दीस पुराय जाले. ह्याच संधीचो फायदो घेवन मुखेलमंत्र्यान जनतेकडेन संवाद साधलो. 100 डेज ऑफ एक्शन नांवान ल्हान कार्यावळ करून सरकाराच्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड पर्वरी सचिवालयांत लोकांमुखार सादर केले. 20 मार्चाक वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत भाजपान राज्यांत 20 सुवातो जिखून राज्यांत सरकार स्थापीत केल्लें. उपरांत सरकारान विकास कामां स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम नेटान फुडें व्हरपाक सुरवात केल्ली. सरकार स्थापीत जावन 100 दिसांच्या कार्यकाळांत जी कामां केल्या तांचो अहवाल पुस्तिकेच्या रुपान लोकांमुखार मांडला. डॉ. सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकाराक 100 दीस पुराय जाल्यात. हांव परत एकदां पुराय गोंयच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता. तांच्यांनी दुसरे फावटी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 करपाची संद म्हाका आनी म्हाज्या सगळ्या वांगड्यांक आनी भारतीय जनता पार्टीक दिली. त्या बद्दल लोकांचे खूब खूब आभार.